सुशिक्षित आणि पदवीधर तरणाट्यांक रोजगार दिवपा खातीर एप्रेंटिसशीप येवजण चालीक लायल्या। चडशे भुरगे शिक्षण जातकच घरा बसतात। तांणी हे येवजण खाला नोंद जावचें असो उलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मारला। सरकारी क्षेत्रांत 5000 भुरग्यांची नोंद जातली। 416 सरकारी खात्यांनी 2700 संधी दिवन तांकां ट्रेनिंग दितले, जाल्यार खाजगी क्षेत्रांत 4800 संधी तरणाट्यां खातीर उपलब्ध आसात। आता मेरेन फक्त 1200 तरणाट्यांनी नोंदणी केल्या। मुख्यमंत्र्यान सांगले, एप्रेंटिसशीप आनी कौशल विकासाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या ग्रामपंचायती आनी पालिके बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संवाद साधलो। ह्या फावटी आमी ठरयल्लें की स्किलिंग हाजेर भर दिता आसतना आमी तो स्किलिंग कोणा खातीर करप, पयल्यान पयली तो युथा खातीर करप। जवळपास आमच्या 10 गव्हर्मेंट ITI आनी 3 प्रायवेट ITI अश्यो जवळपास 13 ITIs गोंयांत आसा। 43 एप्रॉक्सिमेटली कोर्सीस ह्या ITIनी चलता, म्हणजे प्लंबिंग पासून ते हॉस्पिटॅलिटी पर्यंत हे कोर्सीस जे चलता। आनी ITIत पास आउट जाल्ले भुरगे 100% तांचो प्लेसमेंट म्हणजे एप्रेंटिसशीप आनी मागीर जॉब हो आमी म्हाका दिसता फाटल्या 2 वर्सांच्यान सुरवात केला। प्रत्येक ITIचो टायअप हो डिफरंट विथ द हॉटेल्स, डिफरंट ITI इंडस्ट्री हांच्या बरोबर आसा। आपूण शिक्षण कंप्लीट करता, इन शॉर्ट आपूण BA इन इकॉनॉमिक्स जालो जर आसत, किंवा आपूण BA इन मास मिडिया जालो आसत, किंवा आपूण BCom जालो ग्रॅज्युएट अकाउंटन्सीन, जाल्यार त्याच फिल्डांतली एप्रेंटिसशीप जर आपूण घेतली जाल्यार तेका कामाचो इंट्रस्ट क्रिएट जाता। आनी कामाचो इंट्रस्ट क्रिएट जाल्या उपरांत नेक्स्ट इयरच्यान तेजी जी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपाची तेका खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा। म्हणून तर आमी एप्रेंटिसशीप स्कीम लॉन्च करपाची ठरयली आनी चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप स्कीम जी आमी अंदूच्यान लॉन्च केल्या। आनी अंदूच्यान लॉन्च करता आसतना बाब आमचो समर्थ नायक गांवकर हाणें कशा पद्दतीन तुमी एप्रेंटिसशीप पोर्टलाचेर जॉयन जावपाचो, नॅप्स ह्या पोर्टलाचेर जॉयन जावपाचो तें तुमकां सांगलें। आनी हें काम करपा खातीर इन शॉर्ट आपूण स्वताय बी नॅप्स ह्या पोर्टलाचेर गेल्या उपरांत www.apprenticeshipindia.gov.in उदर तेणी जी वेबसायट दिली त्या वेबसायटीच्या वयल्यान स्वता जॉयन जावपाक जाता। दुसरी गजाल आमी आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक सांगलां, शेनवार आनी आयतार प्रत्येक ग्रामपंचायतीन नॅप्स पोर्टलाचेर जॉयन जावपाची संद आमी अवेलेबल करून दिल्या। तिसरी गजाल आमच्या प्रत्येक ITIत आमचो ITIतलो स्टाफ, प्रिंसिपल आसतलो, वायस प्रिंसिपल आसतलो किंवा ऑफिशियल स्टाफ हे बी नॅप्स पोर्टलाचेर तुमकां जॉयन करून घेता। चौथी गजाल आतांच हांवें सेक्रेटरी एड्युकेशनाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां, आमचे हाय सेकंडरी आनी कॉलेज हांचोय बी एक स्टाफ ट्रेन केल्लो आसतलो, जेणे करून जो नॅप्स पोर्टलाचेर जो युवक, जी युवती म्हणजे जे चली आसत किंवा चलो आसत तांच्या कडेन जो एप्रोच जाता तो तांकां नॅप्स पोर्टलाचेर रजिस्ट्रेशन करून दितलो। म्हणजे इन शॉर्ट गोंयांतल्या तमाम युवकांक हांव आव्हान करता की तुमचें जर शिक्षण कंप्लीट जालां आनी तुमी इधर फुडें डायरेक्ट एड्युकेशन घेयना, सपोज करस्पॉन्डन्स एड्युकेशन घेता आसत जाल्यार सुद्दां तुमकां एप्रेंटिसशीप जॉयन जावपाचो स्कोप आसा। आनी तुमी सगळ्यांनी ह्या नॅप्स पोर्टलाचेर पयल्यान पयलीं आपलें रजिस्ट्रेशन करचें, इन्क्लुडींग जो 10th फेल आसा त्यानूय करचें, 10th पास आसा त्यानूय करचें। प्रत्येकाक इवन दो हॉनररियम मिनिमम टू मिनिमम कितलो दिवचो होय बी गव्हर्मेंटात आनी प्रायवेट सेक्टरांत 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 पर्यंत समर्थन आतां तुमकां सांगलें। हांगा हांवें कित्याक सांगलां तर हांगासर 2 प्रकारच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा। एक डायरेक्ट गव्हर्मेंटात फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर आमी गव्हर्मेंटात 5,000 भुरग्यांक 15 जुलय पर्यंत आमी जॉयन करून घेतले। आनी ह्या 15 जुलय पर्यंत जे कोण रजिस्ट्रेशन जातले ते फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर डायरेक्टली, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तांकां आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोण लायनमॅन हेल्पर म्हणून आसतलो, जाल्यार कोण कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून आसतलो, कोण LDC म्हणून आसतलो, जाल्यार कोण इंजिनियर म्हणून आसतलो, इन्क्लुडींग जेणी कोणी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर पास आउट केला तो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हणून एप्रेंटिसशीप म्हणून आमी तांकां जॉयन करून घेवपाचें आसा। हो कॉन्ट्रॅक्ट आमी जो सायन करता तो डायरेक्टली
म्हणजे आमचे स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आणि तो इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेट हांच्या मदीं एका वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो. इफ इन केस तुमकां मदीं बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तुम्ही जाल्यारूय सोडून वचूं शकता, कांयच हरकत ना. आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट यू विल गेट द 1 year एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ऑफ द एप्रेंटिसशीप. हे तुमकां एका वर्साची सर्टिफिकेट मेळटली. ज्या सर्टिफिकेटीचो यूज तुमकां इन फ्युचर गव्हर्मेंट किंवा प्रायवेट सेक्टरान एक्सपिरियन्स म्हणून तुमकां त्या सर्टिफिकेटीचो उपयोग जातलो.